परवरी टीव्हीएस शोरूमा मुखार शेनवारा उसरा राती भिरांकू अपघात जालो। ह्या अपघातात तिगांक मरण आयला जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी आसात। जखमी आशिल्ल्यांची एसपी नितीन वालसन आणि जीएमसीत वचून वासपूस केली। नेमको अपघात कसो घडलो हाचे विशीं एसपी नितीन वालसन हांणी आमकां म्हायती दिली। कार भरपूर वेगान आशिल्ल्यान चालकाचो कारीवेलो ताबो सुटलो आणि हो अपघात घडलो अशी माहिती एसपी नितीन वालसन हांणी आमकां दिल्या। खण खात्यान जाहीर केल्ल्या ई-पावणेची प्रक्रिया बिडरांकडल्यान पुराय जावपाच्या मार्गार आसा। देखून ऑक्टोबर मेरेन खण वेवसाय सुरू जावये अशी माहिती डॉक्टर एस शानभोग हांणी दिल्या। पयल्या 4 खण ब्लॉकांचो लिलाव पोरू सप्टेंबरांत जाल्लो। यशस्वी बिडरांक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान संमती पत्राय दिल्यात। जाल्यार दुसऱ्या 5 खण ब्लॉकांची ह्या वर्सा 23 एप्रिलाक पावणी जाहीर केल्ली। हाची पावणी प्रक्रिया पुराय करून बिडरांक संमती पत्रां दिल्यात। हातूंतल्या वेदांताक मेळिल्ल्या दिवचल ब्लॉकाची जनसुनावणी पुराय जाल्या। देखून बेगीनूच तांकां पर्यावरण दाखले मेळटले। हे दाखले मेळ्ळे उपरांत खणी सुरू जातल्यो। नव्या जुवारी केबल पुलाची दुसरी लेन नोव्हेंबर मेरेन प्रवाशांक खातीर उक्ती करतले। जुलय म्हयन्यात गोंयच्या वातावरणात बदल जाल्ल्यान कांय काळ पुलाचें काम थांबयल्लें, पूण उरिल्लें थोडें काम सप्टेंबर मेरेन पुराय जातलें अशी माहिती दिलीप बिल्डकॉन स्ट्रक्चरचे उपाध्यक्ष अतुल जोशी हांणी दिली। पेडणेच्या लोकांची पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो। चांदेल 15 MLD उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे उक्तावण चवथी पयली करतलो अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान दिलें। कासरवडणे चांदेल रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाचो बुनयादी फातर घाले उपरांत आमदार उलयतालो। शेतकी खात्यान नुकसाण जाल्ल्या शेतांचे सर्वेक्षण करूंक ना अशें गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा। आडवेळ्या पावसाक लागून खुबशी पिकावळ उदकान गेल्या। आपणे लेगीत काळ्या तांदळाची लागवड केल्ली, मात म्हजें पीक लेगीत पेड्ड्यार जालें अशें विजय सरदेसायन सांगलें। आपणे सरकारा कडेन कंत्राटी शेती कायदो चालीक लावपाची मागणी केल्ली, मात सरकाराक ही येवजण राबोवपाची कांयच रुची नाशिल्ल्याचें विजय सरदेसायचें म्हणणें आसा।
रोवरान दिल्लें काम पूर्ण केलां, ताका आतां सुरक्षीत पार्क करून स्लीप मोडांत दवरला. APXS आनी LRBS पेलोड्स ऑफ केल्यात. ताचो डेटा लँडराचे मजतीन पृथ्वीचेर प्रसारीत केला. रोवराची बॅटरी पूर्ण चार्ज आसा. सोलर पॅनल सूर्यप्रकाश घेवपाक सज्ज दवरला. आतां 22 सप्टेंबराक सूर्य उदेतलो. रिसिव्हरूय चालू आसा. आतां यान वेळार न्हिदेंतले उठून फुडलीं कामां करपाक लागतले काय हाची सगळे वाट पळयतात. नाजाल्यार चंद्रावयलो भारताचो राजदूत म्हणून तें यान कायमचे थंय दवरतले अशी म्हायती इस्रोन दिल्या. चंद्रयान 3चे यशस्वी मोहिमे उपरांत भारतीय अंतराळ संस्थेन सुर्याच्या अभ्यासा खातीर तयार केल्ले आदित्य L1 हे अंतराळ यान श्रीहरिकोटा सावन शेनवारा 11:50 वरांचेर सुर्याचे दिशेन गेले. भारत आणि पाकिस्तान ह्या पंगडामदले लढतीत पावसाचो शेक पळोवपाक मेळ्ळो. भारताच्या डावा उपरांत नेटाचो पावस सुरू जालो आणि ताका लागून पुराय मैदान धांपचे पडले. पावसाच्या हाजेरेक लागून 10:27 हो कट ऑफ वेळ थारायलो आणि ते उपरांत मॅच 20 ओव्हरींची जावपाची आशिल्ली ती जी शेवटाक रद्द जाली. भारता वतीन ईशान किशन आणि हार्दिक पांड्या हांणी उत्कृश्ट खेळी केली. गोंयांत खास करून दर्यादेग वाठारांनी बोगस डेंटिस्ट वावुरतात. ह्या डेंटिस्टांकडल्यान विदेशी पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार चालू आसात. डेंटिस्ट संघटनेन ह्या प्रकारांची दखल घेवन पुलिशेन कागाळ करपाक जाय. पुलिशेन कागाळ आयले उपरांत तांचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कामाक्षी उड्डापुनवईच्या खून प्रकरणात दुबावित प्रकाश उर्फ फकीर चुंचवाड आणि निरुपडी कडकात हांकां म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान 10 दिसांची पुलीस कस्टडी धाडल्या.
कामाक्षी खून प्रकरणाच्या तपासाक वेग आयला. पर्वरी पोलीस तशेंच फॉरेन्सिक पंगडान आयतारा कामाक्षीच्या फ्लॅटान वचून पुरावे एकठांय केले. दुबावीत आरोपी फकीर उर्फ प्रकाश सुंचवाड हाकाय पुलिशेन कामाक्षीच्या फ्लॅटार हाडिल्लो. घोळे वखदाचे तस्करी प्रकरणात सामोसा विकपी युनुस माताजी हाका आयतारा कुडचडे पुलिसांनी शेळवण कुडचडच्यान अटक केल्या. ताच्या कडल्यान 35,000चे हॅश ऑयल जप्त केले. घोळे वखदाची तस्करी करता अश्यो कागाळी थळाव्या लोकांनी केल्ल्या उपरांत पुलिसांनी सांपळ रचून ही कारवाय केली. ह्यान पयलीं घोळे वखदाच्या प्रकरणात ताका अटक जाल्ली. गोंयांत रस्त्यार बसपी भिकाऱ्यांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. हे खातीर शेनवारा कळंगूट पुलिसांनी दर्यादेग वाठारांनी आशिल्ल्या भिकाऱ्यांक उखलपाची मोहीम राबयल्ली. कळंगूट आनी बागा दर्यादेगेर भोंवपी 14 भिकाऱ्यांक पुलिशेन उखल्ले. थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत पुलिशेन ही मोहीम राबयल्ली अशी माहिती कळंगूटचो PSI परेश सिनारेन दिली. टॉडी टॅपर्स संघटनेच्या नव्यान जाहीर केल्ल्या समितीचेर कांय टॉडी टॅपर्स संघटनेच्या वांगड्यांनी आक्षेप घेत संघटनेची वेंचणूक वळेरे प्रमाण जावंक ना असो आरोप केला. बनावट प्रमाणपत्रां करून संघटनेची समिती नेमल्या. देखून भुमिके प्रमाण संघटनेच्या समितीची परतून वेंचणूक घेवची अशी मागणी टॉडी टॅपर्साच्या वांगड्यांनी केल्या. ल्हव ल्हव शारीकरण जावपी ताळगांवां बोटार मेजपायतले भाजयेचे मळो फुलोवपी शेतकार उरल्यात. तरणाटी पिळगेचो फुडाकार आनी सरकारा कडल्यान मजतीची आस्त ते उक्तायतात. शेतां हेच तांचे उपजिविकेचे साधन. हे राखून दवरपा खातीर ताळगांवचो जाणटो शेतकार नवीन उपक्रम राबून अजूनय शेतांत वावुरता.
गोंयांत क्रायम रेट आनी अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. देखून वेळच्या वेळार टेनंट व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी करपाची गरज आसा. तशेंच गुन्यांवांचेर कशा तरेन आळाबंद हाडटले हाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी सांगलें. ऑगस्टातूच पावस गायब जाल्ल्यान भात पिकाचेर मोठो परिणाम जाला. चवथी मेरेन जर पावस पडलो ना जाल्यार परिस्थिती हाताभायर वचपाची शक्यताय आसा. देखून शेतकाऱ्यांनी असो हुस्को उक्तायला. दोन 2047 मेरेन भारत विकसीत राष्ट्र जातलें. भ्रष्टाचार, जातीवाद आनी सांप्रदायिकताये खातीर आमच्या राष्ट्रीय जिणेंत सुवात ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयतारा नवी दिल्लीत G20 शिखर सभेच्या आदीं एका मुलाखतींत सांगलें. मडकय स्कुलांत PE सरान विनयभंग केल्ल्या चलयेक न्याय मेळना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मडकयकारांनी दिल्या. PE सराचेर 5 कागाळी आसून लेगीत स्कुलाच्या वेवस्थापनान कांयच पावलां कित्याक उबारली नात असो प्रश्न मडकयकारांनी उपरासला. ह्या प्रकरणाची खर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी लेगीत मडकयकारांनी केल्या. केरळ संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी आणि राजा महाबलीच्या येवकाराचो उत्सव आशिल्लो ओणम दिवचले व्हडा दबाज्यान मनयले. केरळ भावांच्या कल्पका कल्चरल असोसिएशनान हो उत्सव घडोवन हाडिल्लो. ह्या उत्सवाक मुखेल सोयरे म्हणून आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले. ओणमा निमतान फ्लोरल कार्पेट म्हळ्यार फुलांची रांगोळी सर्त आणि हेर सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो.
हळदणचा आमदार आणि एनिमल वेलफेअर बोर्डाचा उबांगणी कार्लोस फेरेरान शेनवारा वाळपयच्या जय श्रीराम गोशाळेक भेट दिली. ह्या वेळार आमदारान नव्या लॅपटॉपांचे उक्तावण केले तशेंच गोशाळेन आशिल्ल्या गोरवांक खाण घाले. ह्या वेळार गो संवर्धन केंद्राचे अध्यक्ष हनुमंत परब आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. सरकारी प्राथमिक विद्यालय बाहेरीवाडो केली 70 या शाळेत शालेय स्वराज्य सभा वेंचणूक जाली. ह्या वेळार भुरग्यांक ईव्हीएम मशिनाचो कसो वापर करचो हे विशीं मार्गदर्शन केलें. जाल्यार मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी शाळेच्या भुरग्यांक मतदाना विशीं जागृताय करून दिली. ईव्हीएम मशिनाचो वापर करून मतदान करपी बाहेरीवाडो केली 70 ही गोंयांतली पयली शाळा जावन आसा अशें शाळेच्या शिक्षकांनी स्पश्ट केलें. करियरा खातीर जायते पर्याय उपलब्ध आसात. विद्यार्थ्यांनी आपल्या आवडीच्या मुळार करियर घडोवचे असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला. सशस्त्र दळांतल्या संधी विशीं आयोजीत मेगा करियर मार्गदर्शन शिबिराचे उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री मार्गदर्शन करतना उलयताले. जिणेंत यशस्वी जातले जाल्यार आत्मविश्वास म्हत्वाचो अशें मत उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलें. दिवचलच्या शिक्षा विजन संस्थे वतीन आयोजीत विद्यार्थी भोवमान सुवाळ्यात मंत्री शिरोडकार मुखेल सोयरे येनात्यान उलयताले. आयतारा मुळगांवां जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार दिवचल मतदारसंघातल्या 10वी, 12वी आनी पदवी परीक्षेत यश जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. धारगळ राष्ट्रीय महामार्ग 66 ह्या रस्त्या कुशीची पालसण कोसळपाचे सत्र चालू आशिल्ल्यान आता त्या सुवातेर राखणी वणत बांदपाचें काम सुरू केलां. रस्त्या कुशीचो दोंगर सरळ कापिल्ल्यान ही पालसणां परत परत कोसळटात आनी येरादारी खातीर प्रवाशांक त्रास जाता. आता MVR कंपनीन राखणी वणत बांदपाच्या कामाक सुरवात केल्या.